बरेचशे त्रास आशिल्ले हे आमी गेली 8 वर्सां पळयतात आणि याच अनुषंगान प्रत्येक भागातलो प्रत्येक वाडो प्रत्येक गांव उदक येवपाक जाय हेजो सातत्यान आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आज अर्दी लायन आमी ऑलरेडी हेजे पयलू घातिल्ली आशिल्ली आणि ही आजची लायन जी आसा ती अप टू नमशीन सुद्दां आमी व्हरपाचें केल्लें आसा, जेणे करून जो प्रेशर जो मातसो कमी येता तो प्रेशर थोडोसो वाडचो आणि कुळागरां भागान किंवा उंच टेकडेचेर जें उदक जें आसा तें उदक तांकां पावचें ह्याच अनुषंगान आमी हें काम केल्लें आसा। कामाची कॉस्ट जर आसा ती खूबच कमी आसा, पूण सर्वीस ही खूब महत्वाची आसा, उदक पावप हें खूब महत्वाचें आसा आणि वट्ट 8.5 लाख रुपये खर्च करून आमी ही लायन आतां उरिल्ली लायन आमी कंप्लीट करतात। ताजे नंतर जो उदकाचो जो विशय जो आशिल्लो तो सॉल्व जातलो अशी पूर्ण आशा आसा। त्याच प्रमाणे 2 आमी वॉटर पायपलायन बट एक 3.5 कोटी आणि दुसरी आमी 4.5 कोटी खर्च करून ह्याच भागांतल्यान आमी डायरेक्ट घालपाचे आसात। तेजे आमचे टेंडर जाल्ले आसात, कारण सादी गोष्ट हांव सदांच ज्या जाग्याचेर फोकस केल्लो आसा ते म्हणल्यार तो रस्तो, उदक आणि वीज ह्या 3 गोष्टी पासून खंयचोच म्हजो मतदार वंचित उरपाक जायना किंवा हे जो प्रेशर जो बरोचसो पावटी ह्या लोकांचेर येता किंवा कळशांनी बांयचें उदक हाड किंवा उदकाचे आतां नळ येतलो मागीर नळ येतलो ही वेळ न घालोता तांकां टायमार उदक मेळचें आणि तो बीन प्रेशराचें उदक मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही आमी पायपलायनीची आमी ले करतात। आमचे भितर आसात पांडुरंग बाब शिरोडकार हो कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसात, मागता ताजे कडेन जाता तितलें हें बेगीन काम आतां तेणी सुरू करून इमिडिएटली हें लॉन्च करून खरें म्हळ्यार तोच म्हजे फाटल्यान लागिल्लो अशें आपूण काम सुरू करता हांवें सांगिल्लें ताका सुरू करता म्हणून हांव थोडोसो आउट ऑफ स्टेशन आसले कारण थोडे 2-4 दीस आमचे पेंडींग उरले, पूण कामाक एकदम स्पीड घेतली म्हणटरी आमी हें उदकाची ले पायपलायन करून इमिडिएटली आमी कमिशनिंग करतले आणि कुंकळचे म्हणजे नमशी त्या भागांचे आणि सगळेच ते लोक जे आसात तांकां थोडोसो रिलीफ दिवपाचो आमी प्रयत्न रिलीफ न्ही कंप्लीट सोल्युशन काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आणि त्या बद्दल आज उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे ग्रामस्थ ज्यांच्या आशिर्वादान ज्यांच्या प्रेमान ज्यांच्या पाठिंब्यान आज हांव आमदार जालो आणि म्हजे कर्तव्याची जाण म्हाका आसा म्हणून बारीक बारीक गोष्टी ह्याच प्रिय मतदारसंघान ह्या कुंकळ्यान आमी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसात। आणि ह्या कुंकळ्यान सुद्दां नवी बरीचशी कामां रोड वायडनींग म्हणू नाकात बाकीचे सगळे कामां स्टेज आसा हिवूय कामां आमी आतां ऑलरेडी हातान घेवपाचे ठरलेले आसात, कारण जो मोग म्हाका कुंकळकारान दिल्लो आसा तसोच तरेचो मोग मुखार आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता। आणि जे जे कामां आनीकूय कितें आसतलीं तें करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात, कारण आमी तुमचे सगळ्यांचे सेवक जावन आसात आणि सेवकांनी त्या लोकांक कितें जाय आमचे प्रजेक कितें जाय तें प्रजेक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि तोच एक भाग आजच्या फावंडेशन ऑफ लेईंग ऑफ पायपलायन हेज्या शुभारंभान आमी आज हें काम सुरवात करता। हांगा टँकराचेर आमी अवलंबूनूच ना कांयच गोश्टी करता, फक्त आमकां थोडोसो एक मदीं केन्नाय जर पायपलायनीन प्रॉब्लम जालो जाल्यारूच तो मदीं मातसो थोडोसो आशिल्लो, पूण आमी बाकीचे सगळो रिसोर्स जो आसा त्या रिसोर्साचेर करून फक्त कितें आसा इम्प्रूवमेंट आमी आज करतात। हे इम्प्रूवमेंट कशें आसा ह्यो बरेचसो पयलू सुद्दां पायपलायन आशिल्ली किंवा ताका ब्लॉक जाल्ली आशिल्ली कळमेल्ली आशिल्ली तातूंत आमकां प्रेशर जो आसा तो थोडोसो मेळना आणि म्हणूनच आज म्हाका दिसता बरेचशा ठिकाणी आमी टँकर फ्री करपा खातीर तुमी ताका विटनेस आसात आमी केल्लें आसा आनी तें म्हजें स्वप्न आसा। अजुनूय आमकां थोडीशी एक पायपलायन ज्या वेळाचेर आमी घांडोळ टू बुदखाम आणि आमचे मंगेशी टू आमच्या हनुमान मंदिर केरी जी आसा ती आमची पायपलायनीचे ऑलरेडी काम इमिडिएटली आमचे टेंडर इन प्रोसेस आसा ते जाले म्हणटर म्हाका दिसता एंटायर कुंकळ्यांचो कसलोच तरेचो विशय जावपाना मुखार 20 वर्सां 30 वर्सां उदका खातीर कोणूच तळमळपना हेजी गॅरंटी आणि हेजी जबाबदारी आज आमी आमच्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचे हे पायपलायनीचे हें आसा काम आसा। Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.